कशा आहे तुम्ही सगळी? समजता तुम सगळी बरं आहे म्हण. सैचे झाले आहे ना मॉर्निंग आणि ह्याचं ले हॅटिंग मॉर्निंग इचय आणि मामा नो किचन ब्रेकफास्ट करता. म्हाका एग फ्राय करता मामा गे फेवरेट. ओके आणि म्हाका न्हू 4 days हॉलिडे हाय स्कूल हॉलिडे हाय म्हाका 4 days. सो हेंचा न्हू 4 days हांव व्लॉगिंग करतलें. सो मुगे व्लॉग दिसती पडटा तुमकां. ओके आणि हेच अलिया कितें करता आणि अलिया कुकिंग करता दाखयता तुमकां. हांव कुकिंग करान दाखय फ्रेंड्स आयो. आणि हेच कालू अलिया न्हू कुकिंग टॉयज हाडलाय. चल थिंग बसता हिंगा सिटी एथी ते कित घेन एथी कुकिंग करते आता. अच्छे तेगे कुकिंग टॉयज चिली बिहा सारकें दत्ते का कट बी करते बरें. तेगे फोन हलिया एते यो कम कुकिंग आता अलिया गे कुकिंग दिश्टी पडटा तुमकां. ओके यो अलिया बस. आणि याचं अलिया हिंगा प्ले करता. कितको प्ले करत गो? ओय तेंक मामाम कर. ओके एक कित जाय ही एक मशरूम जाय ही. सो एका मशरूम घाल एक कॅरट. ओके आणि त्याक स्वीट पोटेटो जाय ही. स्वीट पोटेटो पेंडाक स्वीट पोटेटो जाय. ओय हो जाय ही तेका कट कर मातशें. ओय कर येस तुगे कट सांडवल्या तेगे सायकल. आणि फ्रेंड्स आजचा मुगे ब्रेकफास्ट ब्रेड आणि एग फ्राय मामान केलता म्हाका. सो आतां मुगे ब्रेकफास्ट खाता आणि बेगी मेळटा तुमकां. बाय. A few moments later. सो फ्रेंड्स इट्स आतां आमी कलर कोटाली. अलिया के ड्रॉ कोन दिला ते कलर कोता बरें कोत मुगो ते कलरचे भितो कोताचय. आणि हे मुगे कॅट. ओके तेका शेडिंग दिवपाक जाय म्हाका. आणि अलियाचय भायर काड आसता कोता बरें. अलिया थोडे भायर काडटा आत कोत्ते भितो. आणि हे मुगे कॅट केलाय. ओके सो कलर केल म्हणटर मेळटा तुमकां. ओके दाखय तुमकां रिजल्ट फायनल. चलिया बरें कोतेच कॅट. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां. 1 hour later. सो फ्रेंड्स इट्स मामा आतां आमकां बरोसो मिल्क शेक करता बनाना. चल दाखय तुमकां. आणि हेचे मामा आतां आमकां घाता कपाक. बनाना शेक पितली दोगांय ना रे. हय एक सायडी मटन शिजवता. सो आतां हांव टेस्ट करता. शेक मामा घालो. सारको बेस्ट जाला मामा. जाली आ टेस्ट करून सांगतले केस जालत. बेस्ट. ओके एन्जॉय. सो फ्रेंड्स आयज घरा बरो वास माता जेवणाचो. आयज मामान केला मटन शाकुती. सो चल या किचनान दाखयत तुमकां. यो या चल फ्रेंड्स आयज मामान केला मटन शाकुती. बरो वास माता सारको. आणि चय सॅलड. हांव वयता आनू जेवपा. हय ओके चल मागीर मेळटा ते तुमकां. Much later. हाय फ्रेंड्स आतां हांव मेळटा तुमकां आतां. ओके आतां न्हिदून उठला आनी हेचें आतां हांव TV चयतालें. आनी हेचें आतां दूद पिलां. ओके आनी आतां दाडा येतलो कामाचो. ओके काल तुमी चयलें आसतलें हांव गेलो चंय लुलू आयू गेलो बर्थडे गिफ्ट घेवपाक. ओके सो ते तेगे ऑड पार्ट्स मेळनाय तेंगे न्हू ते मिसींग आसलोले पार्ट्स. सो आतां धाडा येतलो आनी आमी ते वयतली परतून ते रिटर्न करून दुसरें घेवपाक. ओके आनी दीस मेजता हांव केदो पावतो गाय मगो गोंया. सारकें एक्सायटेड आहा. तूं मेळटो मरी म्हाका. सारकें एक्सायटेड आहा तुमी सगल्या मेळपाक. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां धाडा येतो आतां. आनी होच धाडा येयलो.
दादा कृष्णा इज उगले पूरा है नो कृष्णा दादा आज vlog आहे केला और ओय गुड गुड कीप इट अप मामा रे मामा रुमा आहे सो मामा ती रुमा हा दादा नसतलो सगळे नसतली मागे आम्ही वयतली लुलू हायपर मार्केट सो फ्रेंड्स इथे सगळी झाली रेडी ओके मामा आत आले आगे केस गोयता ओके झाले ऑलरेडी ओके सो आता आमी भायर सरतली ओके आनी वयतली आमी लुलू ओके आता दादा येयल्या ओके इट्स मदर मेरी सुद्दां आतां मुवीज चोयता आपा गेल्यो आयज कितू चोयलें पांच फोर चोयलें फोरो धाकट्यो तो म्हाका चोयल्या 8 बी तेश कोन्न चोयलें आयज हांव थोडो वगत रेस्ट केलें आनी चोयलें आनी दाखयता तुमकां आनी हे चोयलें गे हे दाखय कोण गोयलें बरें दिसता मरे आपा कितू दिसोल्या बाय कोता आनी दाडाचे आतां आले आगे स्लायड घेवन रिटर्न करपाक आमचे ब्लॉगर वयता ब्लॉगर आयज हांव कोण कोतूय ब्लॉगींग कांय ब्लॉगींग केलो ना दीस पूण न्हीद काळी फकत हिंगचे तोंडाचोय फकत न्हीद काळे कलरींग केला ब्लॉगींगूय केला आं हेचो एक ब्लॉगर थोडे केला आलू बेबी रे आमगे आलू बेबी आणि दादा आणि ते तेगे स्लायड वयताय चेंज करपा वयताय आमी स्क्रू मेळ्ळें हय आलू गोवा कोतोले सांबाळ आलूगे स्लायड आलू तू पिंकू कलर जाऊ दुसरो कलर घे रे तुका पिंकू हाय पिंक नाक रे तुका आवय आलू चोय तें बिलू तुगे ओथूय स्लायड तें चोयता ती मामा मारगे सो फ्रेंड्स इट्स आतां मेळ्ळें रेड टॅग आमगे शॉपिंग काबारू जायना मामा गेल्या सो आतां वयताय जाल ना आमगेले गोंय वचपा दीस एकलो काबारू जायना लाडा पोतू कितें येताय न्हू रे शॉपिंगाक धर ओवर टू यू हेचो हा आलेया कित घेता आले आटोच मॅजिक क्यूब रुबिक्स क्यूब कोताय गो दोगांय कित कोताय ऐसो हा न्हू रे आलू तुकोडे ऐसो हा येलो कलर हा मरे तुकोडे यू हॅव येलो कलर नो आनी तूं कितें खेळट रे वॉटर गेम खेळटा कितें उदो हारोता मामा इट्स बास्केटबॉल गेम के से तू गोफम पटोल समगे एक गेला समगे 4 गेला काम लेट्स गो बाबा जालें इंग थोडे वखत शॉपिंग आहलो आमगेलें झाले होय दाडान घेयलें तें आप धर कम लेट्स गो बिल केलं होय जालें चल होय वॉटर बेबी कम लेट्स गो दे कम तेगे जायना शॉपिंग हें स्टॉल एवढी तेंची मंकी विचार केदोना कितू डिस्काउंट मेळ रे 12 कुपन मेळ मस्त तुका डिस्काउंट सयचे आतां पावल्याय निजवा ग्रँड मॉल शॉपिंग करपाक चोय फ्रेंड्स चोय तेगे अजून शॉपिंग जायना नायरा गेले मुगे न्हू मामा गेले कितू शॉपिंग करू जाय गो तुका जायना तू गेले ना मामा मामांचा गेला मामान जाला वचून आलिया कितू शॉपिंग करता गो तू गोवा वचपाचें जायना तुगे अजून शॉपिंग करना ते आपणे ओन वर्ल्डा ओके सो आमी येयलें पोतून मॅक्सा कित्या आमकां नॅक्स्ट मंथ खंय वचपा जाय सो तेका लागून यू नो मातशे फॉर्मल क्लोथ्स घेवपा आयला हांव अनायरा आनी अलियाक
सो ते मागीर नेक्स्ट मंथ वयताय ते तुमकां कळटलें व्लॉगां ओके सो तें कितें घेता हांव चड न्हू तेंक फॉर्मल क्लोथ्स घेवपा वचना हिंगा बिकॉज आम चड खूंय वचनाय न्हू केन्ना वान्स इन अ लायफ टायम म्हूण तेश को सो तेका लागून चोयता कितें फॉर्मल घेवपा ओके मेळटाय तुमकां इंचो येयला आमी मॅक्साक आनी चोय रोकड्या लागता हेंचे बरें रोकडें वयता ते आयकोच चोय काम लेट्स गो आनी सो हेंचोय जालें मॅक्सा तूं शॉपिंग तुमी मोठे आसतले न्हू हीच शॉपिंग कोताय पोत पोतू थिंगा येताय उडोन हिंगा निजवानू चड यू नो शॉपिंग मॉल्स आनी चड कांय ना लिमिटेड 2-3 आहा हिंगा मॅक्स रेड टॅग सेंटर पॉयंट आनी सो पोतून हिंगा येवपा पडटा आमकां घेवपाक ओके सो चलात भायर सरताय आतां अलियागे स्लायड आमकां एक्सचेंज करपा आहा ती कोताय ओके चल मेळटाय चल लूट आहा लोक तोंडा चोयता हांव व्लॉग कोता हिंगा कोणाक उलयता काय म्हटली चल बाय तुमकां पार्किंगा कार आहाय तेंचेरू कळटलें कितू लोक आहा तो सारको आख्खें बोला मॉल चड लूट सारकी आनी बरो मोन येयला चोय काय बरो दिसत तो आतां आमी वयताय लुलू वयताय अलियागे स्लायड एक्सचेंज कोताय मुगे न्हू शॉपिंग आजून जायना थोडे दीस उरले गोंय येवपा आनी आजून जायना थोडे कोता शॉपिंग तेशी जात न्हू गोंयांत म्हळ्यार लायक जायत घेवपा दिसता कितें कार व्हरपा फॅमिली दिवपा सो आतां एसलें आमगेले तुम ब्लॉगां एसलें चोयतो आतां थोडे दीस हांव येवपासूं आमगे शॉपिंग थोडें शिको आसतलें गुणगुणोन एसलीं कामां सोयले म्हणटी शॉपिंगा येवपाची तेश कोन्न सो चल मेळटाय तुमकां मागीर सो इचोय अलियागे एक्सचेंज केली आनी आमी सोमती गोणू हाडल्या ओके ती थिंगा ऑलरेडी आहलोली ती हाडा आमी कितें आनी प्रॉब्लम ना काय न्ही रे हय आतां वचोनूच चोय तूं सारकें लागता हेडो हय खूंय हारे चोय अलिया सी वाव हू स्लाइड इज दिस 9 चोय अलिया लागले बोंक धाडोता कितें रे चोय आयको येता हय स्ट्रेट हा स्लो अलिया बँड मोडशी तेक सकल हें घालपा पडटलें मॅट बोंक धाडोता हय दुखोलें हय बोंक दुखोल कोतायचें चोय आं अलिया वी कोतोलें आं तेगे स्लायड की तूं हॅपी तें अरे हय ते केद्दो सो जाय आहली स्लायड कितू हॅपी ते